आणि गाइस तुमका एक सांगू बॅड न्यूज किती ती। सो गाइस फायनली आम्ही असा बसीन घरानूच फेस पॅक हेअर पॅक करू शकता जाल्यार आयज हांव रातचे त्याच करतले। आयज आम्ही वयता शेतांतल्यान रस्त्यार त्या वाटेन आमका बसी गावता। सो गाइस आता क्रिसमस तर लागी येवपाचीच आसा न्हू, म्हणून हांव आता कितें करताले सांग, माझे न्हू कपडे सेट करताले। पण सेट करता करता जाले व्हडले कांड। आता तुम्ही म्हणटले कितें कांड केले गा अंकितान, राव तुमका दाखयता कितें केला ते। आणि हे समज अवीक कळात न्हू जाल्यार अवी म्हाका कितें करतलो ते तुमका तर सारखे खबरूच आसा। पळय कांड पळय कितें जालें ते, ह्या आलमारीचे दारूच माझ्या हातीन येयले सुटून। पळयल्यात हे पळय, हे पळय एका दारूच ना मोये मोये जाले। या तर अवी कळत जाल्यार अवी म्हणटलो आलमारूय मोडलय का म्हणून। आता कोणाक आपण हे ल्हान घेता, कितें म्हणटात सारखे न्हू। सो गाइस तुमका तर खबरूच आसा क्रिसमसाक न्हू आता फक्त 2 दीस उरल्या आणि आमकां न्हू खूपशा फॅमिली मेंबरांनी न्हू आमचे यूट्यूब फॅमिली मेंबरांनी न्हू त्यांच्या घराकडे इन्वाइट केल्लेले आसा। आणि क्रिसमसाक वयता म्हटल्यार बरें न्हेसोन वयचेच पडटले न्हू। आणि गाइस तुमका खबर आसा हांवें न्हू म्हाजी फूल आलमारी धवळून काडली, भितर रेड टी शर्ट म्हणटा ते खंयचरूच ना। आता म्हाका रेड टी शर्ट जाय, त्या खातीर म्हाका म्हापसा बी वचपाक जाय। आणि मेन थिंग म्हणजे कितें, म्हाजे हे पळय आयब्रोज बी म्हाका काडपाक जाय। आणि म्हाजे केस न्हू मातशे ट्रीम करपाक जाय। एवरी न्हू 3 to मंथ्सान न्हू मातशे केस ट्रीम केल्यार रोकडे वाडटा आणि बरे केसूय सॉफ्ट उरता। स्प्लिट एंड्स आसात जाल्यार केसांचो सारको कातो जातात न्हू। आणि तुम्ही तर पयले आसतले ते ल्हान 2 म्हयन्यांनीच फक्त म्हाजे केस कितले वाडले ते। हे पळय ह्या हांगा मेरेन आसले ते पळय कितले वाडले पयल्यात न्हू, हे पळय। सो गाइस आता कितें करता सांग, अवीचो वेट करता। आणि अवीक आयज खाराक घालपाक हांव पयलींच रेडी जाल्लेले आसा। आता पळोवया केन्ना येता तो, मातसो बेगिनात येयल्या पुरो म्हणून मागता। तो गर्लफ्रेंडांक न्हेसोवच्या सोडून आपणाची गाडी न्हेसोवपाक गेला, कळ्ळें न्हू तुमका। ही पळय आयज एरोक्स ना, एरोक्साचो जागो ह्यो न्हू, थंयसर हांव आतां उबें आसा। आनी न्हू म्हाका आयज कशेंय करून म्हापसा वचपाकूच जाय आयब्रोज काडपाक आणि केस ट्रीम करपाक। आणि म्हाका जाय रेड कलर बरे दिसता तसले टी शर्ट ना जाल्यार टॉप। आणि मीन वायल हे आता तुम्ही तोंड म्हणटले कितें आला, म्हाजें तोंड अळशीक जाला। हेका हांव पार्लरान कांयच करचें ना रे बाबा, कित्याक सांग पार्लरान करता आनी तो इफेक्टूच जायना। आणि वयल्यान हजारांनी पयशे थंय मोडचे पडटा, ते कोणाक मोडपाक जाय। म्हाजे कडेन तर देवान दिल्लेली बरी कला आसा की हांव घरानूच फेस पॅक हेअर पॅक करू शकता जाल्यार आयज हांव रातचे त्याच करतले। पयलीं म्हापशा वयतले, मागीर घरा कडेन येतले आणि हेअर पॅक आणि फेस पॅक करतले। तुमकां बी हेअर पॅक पळोवंक जाय आसलें न्हू हांव कशें करता ते, फाटीं तुमी कमेंट करून सांगलेले की म्हाका प्लीज तुजे हेअर मास्क शेअर कर म्हणून। सो आयज हांव तुमचे कडेन शेअर करतले ते बी। आता पळोवया केन्ना येता तो फटाफट रेडी जाता। आणि म्हाजी फोनाची बॅटरी सारकी लो आहा, तो पयलीं चार्जिंगेक लायता, नाजाल्यार हांव व्लॉग कशें करतले, तुमकां म्हापशा मार्केट कशें दाखयतले, क्रिसमसाचे कितले कितें कितें येयला ते सारकें न्हू। पळय गाइस आमच्या घरांत कितली वाळे येयल्लेली आसा ती, ही आमी 2 दीस जाले ही वाळे काडलेली, आता ही परती येयला। तुमगेरूय अशी देता, हेका कितें वकात ते सांगात पळोवया। हेका सगळे मारले तरी पण न्हू ही वाळे येत आसा। प्लीज तुमकां हेजे वकात कितें खबर आसा जाल्यार आमकां कमेंट करून सांगात, म्हाका न्हू हेजी खूब खूब गरज आसा। सो गाइस हांव हे पळय फायनली न्हेसोन बिसोन रेडी जाल्लेले आसा। आणि गाइस तुमकां एक सांगू बॅड न्यूज कितें ती, अवीन सांगलें हांव तुज्या वांगडा म्हापसा येयना कित्याक की तेका गाडीचें काम आहा म्हणून। ए भगवान, अभी सब पार्लर में खर्चा मेरा ही होगा, म्हाजेच पयशे वयतले। वाज हळशीक बरो हांवें चिंतलेलो तेका खाराक घालतलो म्हणून, हे तर मोये मोये जाल्लेले आसा। वाज हळशीक पळय कोण तरी सारको अवीत को चलता पळय।
सेम टू सेम। नहीं आंटी, सेम नहीं दिख रहा है। हाँ सेम चल रहा है। इसमें से ये चलाने का गाडी। सो गाइज आज आम्ही वयता शेतांतल्यान रस्त्यार, त्या वाटेन आमका बसी गावता, नाजाल्यार आमका पयली लॉंग कट वयचे पडटाले। आज आम्ही अशी वयता, पळोवया केन्ना पावता ती। बेगीन पावतली गो? रॉकी येता तो पळय। पळयता जाल्यार आम्ही बसीन बसला आणि बसीनूय हा न्हू गो आमच्या वांगडा चढला। हय धड न्हू चडपी तो, आमकां मात खंयचरूच एकटो साणिना तो। त्या खातीर म्हणटात न्हू कुत्रे लॉयल असता म्हणून, एकटो सांडपीत न्हू। आनी गायज पळय हांव ही फ्रेम न्हू चेंज करपाक सोदता, ही बरी दिसना। बरी दिसता ग आंटीजी न्हू, खंयच्या खंयच दिसता ही फ्रेम हयशीक। आणि हा काढून पळय कशें दिसता ते। आणि घालीत जाल्यार शी। सो म्हाका पळोवंक जाता एक सेट लेन्साचो ऑर्डर करपाक जाय, खंय वयताना घालपाक, रेगुलर युजाक न्हू। रेगुलर युजाक घालपाक म्हाका खूब भंय दिसता, कित्याक की हांवें फाटीं एक न्यूज पळयल्ली, कोण ते जॅस्मिन काय कोण ते एक्टर, तेजे दोळ्यात गेल्लेले म्हणून 3-4 दिसा। अरे बाबा म्हाज्या तेन्नाच्यान भंय दिसता। कशी वयतली गो? किधर है रास्ता? इधर से जाओ, साइड से। Oh yeah. हे जे फुला केका तरी यूज करता न्हू, म्हाका खबर ना, तुमका खबर? हे जे ते फाती घालतात। पावसान हांगा कशें आसले गो आनी आतां कशें आला गो? हय पयलीं नुस्तीं आसली हेतून। हाँ चावल लगाने से पहले उन लोग ने जोता था, मतलब कि खड़ा था इसे। हाँ लेवल में। ये अभी मशीन के पैर के निशान है। हाँ अभी मशीन ने खिलाई है। ए रॉकी रास्ता दिखा रे। वो जा रहे हैं आगे, उसके पीछे बोल रहे मेरे को फॉलो करो। देखो पहले ऐसे खड़ा था इसे। हाँ मैंने पानी डाल के अभी इसमें हौसाना आएगा, हौसाना। तो क्या होता है? रोज करता त्याचं। पण म्हाका दिसता आम्ही ह्या रस्त्यातल्यान रोखडेच पावले न्हू 5 मिनिटांत। काय रास्ता? ओ ये झाड़ फूक से। हाँ मम्मी देख रही है हम लोग को उधर से। उधर जा उस तरफ। सो गाइस फायनली आम्ही असा बसीन, आणि आज आमका रोकडीच बस गावलेली असा न्हू गो। हात दाखयले म्हणून आमका बस गावली, नाजाल्यार मोये मोये जातली आसली बस, फुडें वयतली आसली। गाइस पळय आमी फायनली आता पार्लरान येयल्लेली आसा, आणि आता परवा क्रिसमस न्हू, बरें हेअर ट्रीम करून घेता, आयब्रोज काडटा, बरी काडटा ती आयब्रो। पयलीं बी काडलेली, तेज्या उपरांत हांव आतां 6 म्हयन्यांनी येयला आयब्रोज काडपाक हांगासर न्हू गो। बेगीन पावले आमी तरी पण, चलत चलत बसीन बसीन। खूप लांब झाले, सगळी तेच म्हणटा खूप लांब झाले म्हणून। वाणिज्य बसन खातर इसके एंटी आपको। सो गाइस फायनली आपण माझा आता हेअर ट्रिम जाता, माझे आयब्रोज। मनीषा तुझे केस कट करूया। मनीषा म्हणता आपला मम्मा मारतली कट करीत जाल्या। She's very talkative.
येवंक जाय म्हणे गो तो शिवा कॅमेरा मागीर फुल तड येतले असो तोंड माझे फुल येता तोंड माझे फुल येता काय येयना पळयताले अशें रावला आनी हांगाच्यान मोबायल फारयलो आमी ह्या हायवेर सर्कसी करतात. सो गायज आमी पार्लरान गेल्ली उजवाड आसतना आनी पार्लरांतल्यान भायर सरली अचानक काळो आनी आतां वाजले 7 आनी हांगासर आमी फसल्या न्हू गो 7:30 जावपाक येयली तरी पण हांगासर बसूच ना. म्हाका दिसता आयज उरली आमी हांगासरूच. कितें करया गो मागीर हरशी बस येवंक जाय आसली 7:30 मेरेन लास्ट ये. इधर होटल भी नहीं है ना किधर जाने के लिए. अब क्या करे म्हाका दिसता आमी हांगा फसल्या आनी मातशे वक्तान म्हाजो फोनूय स्विच ऑफ जावपाचो आहा. तुज्या फोनाक कितें आहा सिम कार्डूच ना मगो पण मागीर काडटले कशें सिम कार्ड. म्हाका दिसता आतां कोण दिसता तांकां हात दाखोवपाचो तेच ऑप्शन आहा आमचे कडेन. पुलीस हय आतां परत पुलीस बिलीस वचत जाल्यार ताका आमी हात दाखयतलो मातशें आमकां थंय सोड म्हणटा. हांगाच्यान कितलो अर्द्या वराची वाट आहा. कितले किलोमिटर्स आहा 6 किलोमिटर हांगाच्यान. बसतोच पार्लरान हे येयले कशें दिसलें म्हाका न्हू गो. हय शी वाज शी खंय गो नाच मगो आजून. आनी पळय म्हाजे आयब्रोज काडला मनीषा म्हणटा बरें दिसना घरा वचोन दाखयता तुमकां कशें दिसता तें नाजाल्यार मोये जावंक आहा ना तुमी म्हणटले घे येयल्ले कितें पार्लरान कोण बरी जावन येता हे तर जोकर जावन येयला म्हणटले. केन्ना येतली आतां बस मातशें वगत पळोवया मगो ना चलत येयली खंय बस येयली फायनली. आतां तेतून आनी घाटी मामा नासल्या पुरो ते आनी कितें करतात ते तर तुमकां खबरूच आहा न्हू. त्या खातीर हालीं हांव बसीन चड ट्रॅवल करिना. पळय कदंबा येयली कदंबा. चल 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 बेगीन चड. चल खाली आहा पळय आतां बस. बरें जालें मग आमकां बस गावली ती. अरे तुमकां वोदोचो मोये कितें जालें तें खबर आसा. हांकां सांगया कितें मोये जालो तो आमी अशीच बसीन बसतली येता आसतना आनी ब्लॉक करपाक म्हणून चालू आसलो. कंडक्टर सांगता गो कॅमेरा चालूच ना. आमी जाणा फकाणां करता दिसता. आमी वयल्यान ताका म्हणटा रे चूप बस रे कितें उलयताय तुजें काम तूं कर मरे. पळयता रे आमी बसींतल्यान देंवली आनी कॅमेराच चालू ना गो. ओगोसलो गो मोट्स ओगोसलो सेंट एंटनी 120 न्हू. इंका दुसऱ्यान वचून लोक गेला. तू वळखोंक ना मरे कित्याक वळखो तू आमकां 2 दिसान विसारलो. बरें न्हय स्वता तें. हय मरे तूं येयत ना न्हू गो. तू बरो आहा तू म्हाका विसारलो रे म्हाका आनी हवेक चॅप्टर तू. हवी आतां फोन पासून मारना म्हाका. कितें जालें कितें हे मेले ते केस झडटा पळय ते आंगार. हय तकलेर बसात न्हू स्लो केस वयता पळय तुमकां बी दाखयता. ह्यो किडो जाणा हेजे कडल्यान मातशें सांबाळून रावात. टायराचे म्हाका जावं नाका. तुवें एक तरी कॉल मारले म्हाका. टायरान एक तरी कॉल मारला रे हेणी तुजी आय खबर ना. हांव पळय मरे हांगा आहा साक्षात. तुका फोन कर म्हाका लायला बोलायला मरे टेम्पोरा. काय मानलो विचार म्हणून. ओके मरे ब्रो. तू खंय रे काल काल बिझी. काल हांव सायबडींग गेल्लो. अक्षय बरें गेलो आनी व्हिडियोन अक्षय कुट्टाय म्हणटा. अक्षय कुट्टाळे सेपरेट. अक्षय सेपरेट आनी कुट्टाय सेपरेट. तू खंय रावताय दिवाल्या कुट्टाय.
हा तू कुट्टाळे ब्रिज काढून तर फुडे वचून लेफ्टान तर गेली जाल्यार विमानाले माझ्यावर मेळपा त्या रोड अरे पोलीस सांग बरें म्हाका आनी काय तू म्हणले लेट बाबा सर हांवें तुका फोन मारूंक तू घरा येयल्ली मागीर हांव डायरेक्ट तुमगेरूच येतलो आसलो मरे आम्ही कितल्यांक भायर सरले आणि सारखी 10:30 तुम्ही कितल्यांक न्हिदली मागीर रातची ते आपल्या घरा गेलो हांव म्हाज्या घरा गेलो हांव येतलो आसलो तुमगे टायमपास करून मेळटलो आसलो बरो तू आता व्हिडिओ सगळे लोक ब्लॉग राईड राईड ब्लॉग विचारतात का येऊन हांगा पळय सगळे लोक खंय ताका टायरोनाक विचारता की राईड केन्ना काय म्हणून आमची अवी कॅटीस खंय पळय अंकितान सांगला अवी कॅटा करता आम्ही शुवर या बायक रायडाक सांगता हे जावन आम्ही मुगो एका चेडवाक घेवन वयच्या ना म्हणजे तेजी जळलेली आहा हांगासर दाखय पळय कोण ते पळय आम्ही बरे पयस वयता पळय नाल्यार तू फोनार फोन मारीत राव टायरन खंय रे मारीत राव तू येतले मोशू मागीर फोगेटे फोडया नाका आम्ही डायरेक्ट व्हडले बॉम्ब फोडया 2 दीस सांगलेले लोक विचारता 2 दीस जावन असो नका कितले जाण विचारता म्हणल्यार म्हाका या म्हणून रायडाक आता जाले थोडे दीस मागीर बूम बाम क्रिसमस लागी मज्जा काय लेके आओ जल्दी कॉफी दे कॉफी है कॉफी म्हाका जाय माझी कॉफी सारखी फेवरेट माझी कॉफी फेवरेट कॉफी दे तू पियातले गो कॉफी पियातले तू पियातलो रे ते बिना कॉफी हे आणि म्हाका एक सांग तुम्ही दोघा एके गाडयेर आणि हांव आनी भियोना एके गाडयेर तू सारखे व्हरतले का फुडें ना हांव सारखे चलयता हय अभी कडे 2 गाडी आहा एक आम्ही तू एरॉक्सार हांव एरॉक्स चलयता कित्याक सांग नवीन अप्रिलियाची हांव गाडी चलयता म्हणून सीट उच केला हय रे माझे पाय तेकोंक जायना म्हणून एप्रिलाचे सीट देवया मातशे देवया मरे हय म्हाका मात एरॉक्सार वचपाक जाय ओवी हांव आनी भियोना एका गाडयेर कळ्ळें गाडी सारकी करपाक गेल्लो कोण सांगतालो तेन्ना रे गाडी सारकी करपाक गेल्लो म्हणून सो गाईज पळय एक कितें तरी लायला आतां तोंडाक म्हाका अंकितान कितें केला कसले फेस पॅक कितें केला खबर ना पूण दाडान चिकचिकीत काय लागता पळोवया मागीरच्या मागीर सो गाईज म्हाजो न्यू हेअरकट आनी अंकितान म्हाजे फेस पॅक कितें लायल्ले तितून कितें चेंजीस जाले जाल्यार कॉमेंट करून सांगा म्हाका आनी मीन वायल तुमी तर बॅकग्रावंडान चॅक करता जाल्यार हांगासर एरॉक्स ना म्हणजे तुमी समजा गुड न्यूज कमिंग सून आनी मेन म्हणटा पळय तें आयज आमी जी टायरोनाची व्हिडिओ घातल्या पळय ती थोडे दीस पयलींची टायरोनाक बाबड्याक खूब जाण येवन विचारतात खंय की रायडाक केन्ना वयता रे सो गायज आमी वयता मातशें ह्यो डिसेंबर म्हयनो मातसो डेंजरस न्हू आनी त्या खातीर मातसो फाटीं फुडें जाता जानेवारीचो एक फर्स्ट वीक वचो न्ही मागीर आमी बायक घेवन रायडाक वयतले हांव आनी टायरोन आनी ह्या थोड्या दिसांनी मातशें कितें म्हणटा ते फॅमिली वांगडा आमची यूट्यूब फॅमिली आसा तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड करया क्रिसमस पळोवया क्रिसमस सेलिब्रेट करया केन्ना करूंक ना हांवें सो ह्या फावटी क्रिसमस सेलिब्रेट करया सो वील हॅव लिटल बीट फन आनी एक तुमकां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट चीज सांगूंक सोदता की पेरंट्स लायफान व्हेरी इम्पॉर्टंट कोणा कडेन पेरंट्स आसा तेका आवय बापायचो व्हॅल्यू खबर ना आनी कोणाक आवय बापूय ना तेका पेरंट्साचो व्हॅल्यू भरपूर प्रमाणांत खबर आसा आवय बापूय आसप एक व्हडलें ब्लेसिंग आवय बापूय श्रीमंत आसा काय गरीब आसा दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट आवय बापूय म्हाजो गरीब आसा म्हणून म्हाजे कडेन गाडी ना म्हाजे कडेन सायकल आसा दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट आवय बापूय आसप हें व्हडलें ब्लेसिंग हें तुमी सदीत रिमेंबर करा हांव न्हू म्हाजे एक यूट्यूब फॅमिली वांगडा उलयतालो नांव बीन घेयना तेजें बरे भशेन चॅट करतालो
सो सडनली शी टोल्ड मी 4 months बॅक आपणाचो डॅडी एक्सपायर जालो, पास्ट अवे. म्हाका तें आयकून खूब वायट दिसलें. आवय बापूय आसप कितलें इम्पॉर्टन्स. जे कोणा कडेन ना पळय तांकां विचारा. जे ना ते रडटात, जे ना ते म्हणटात आयज देवान दिल्लेले सगळे आहा पूण आवय बापूयच ना सेलिब्रेट करपाक. तशी सिच्युएशन आसा. सो गिव युअर मॅक्झिमम टायम फॉर युअर फॅमिली. गिव मॅक्झिमम एज मच एज यू कॅन. इतलें तुमकां म्हणूंक सोदता लायफान. आवय बापूय आहा सगळे आसा संवसारान. आवय बापूय ना जाल्यार कांयच ना. खूब 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 लोक भुरगीं आपणाच्या आवय बापायक डिसरिस्पेक्ट करतात. तुम्ही अनाथ आश्रम पळयला, ओल्ड एज होम पळयला, कितली जाणटी थंय पडलेली आसा. एक एवरी जाणटे कडेन वचोन तर तूं तांकां क्वेश्चन करीत न्हू तूं हांगा कित्याक आसा काय म्हणून. एक तर म्हणटली चेड्यान सोडला हाडून, एक तर म्हणटली आपणाचे नेय सुनीन हाडून सोडला. येच. सो हो दीस केन्नाच हाडूं नाका. आवय बापायचे केन्ना श्राप घेवन बसो नाका. सॅक्रिफाय करा. तेंच्यांनी तुमच्या खातीर सॅक्रिफाय केलें, आतां तुमी करा सॅक्रिफाय. जे कितें सांगलां तुमकां पटला न्हू जाल्यार कॉमेंट करून सांगा. कॉमेंट सेक्शनान बऱ्या वी लव आवर पॅरंट्स म्हणून. हेच म्हणून हांव हो व्हिडिओ हांगाच सेंड करता. मेळटा तुमकां एक बऱ्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टिल देन टाटा. सबस्क्रायब करा चॅनलाक. 7,000 जावपाक खूब लेस आसा. 7,000 म्हणजे 7,000 मरे म्हणटले आमकां बाबा. ते 7,000 बाप रे. एका वर्साची मेहनत आहा बाबा ते 7,000 सबस्क्रायबराचेर. करा बेगीन न्हू प्लीज. रिक्वेस्ट करता तुमकां सबस्क्रायब करा. बाय बाय.